Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. जी पुण्याची सिवरेज स्कीम 2015 चालू जाल्ली आणि स्टिप्युलेटेड डेट ऑफ कंप्लीशन ताजी 2018 आशिल्ली, पूण आज आमी 2021 पावल्या. आता ह्या पोंडा सिवरेज स्किमीक फोंडेकारांनी खूब टॉलरेट केला आणि खूब कॉपरेटिव्ह केला. आमी फोंडेकार अशें मानता की खंयचोय जर डेव्हलपमेंट जातलो जाल्यार थोडे फार त्रास सहन करचे पडटा. 2 म्हयन्या भितर केन्नाय पावस पडूंक शकता. तर आमी एक ह्या सिवरेज डिपार्टमेंटाक आतां एक अलर्ट करूंक सोदता फोंडेकार की जो 1.5-2 म्हयन्याचो काळ तुमचे कडेन उरला त्या काळान ही पेंडींग सिवरेज वर्क पूर्णत्वा कडेन व्हरची. आतां हें परत परत डिगींग कित्याक चल्लां? हातून कितें बाबा फॉल्टी डिझायन जालो, फॉल्ट इन प्लॅनिंग आशिल्लें, काय कितें तरी ह्युमन एरर जाला, ह्याचें स्पश्टीकरण सिवरेज डिपार्टमेंटान लोकांक दिवपाची गरज आसा. हांव 3 फावटी आमच्या गिरदोली पंचायताक कंटिन्यूस 3 टर्म हांव जिखून येयल्लो आहा आनी मुगेलें सगळें पॉलिटिकली काम चालू आसलें. हांवें जायतें बरें केलां लोकांक, सगळ्यो स्किम्यो सगळें पावोवपाक आनी लोक म्हजे फाटल्यान आहा. घोडे मुगे जायत चुकल आसतलें आनी ते चुके उद्देशी हांव आनिकूय मुखार वचपाक म्हाका रस्तो दाखयलो ते चुकेन आनिकूय बरें कर म्हूण. सो हांव मुखार गेलो आनी हांव सदांच चोयतालो मुगे न्यूजाक कितेंय तरी एक बरो रस्तो खंयच्यान मेळटा काय म्हूण, आनी हांवें तो सोदून काडलो. आमगे केजरीवालची चीफ मिनिस्टर आहा दिल्लीक, आयज आमी सफर जाताय, सिरीज सारकी नाय, लायटी बील येताय कितली, नळां बील येताय कितलीच. सो ती एवॉयड जावपा जाय. आमगे केजरीवालची आमगे करतलो कामां. आमी गोंयकारांनी एक निच्यो करया, सगळे एकठांय जाया आनीक आमगेली आम आदमी पार्टीक नेटान 5 वर्सां तांकां दिन चोया. जे मारा चल्ला त्या माऱ्या विरुद्ध कितले लोक उभे जातले हो प्रश्न प्रत्येकाने विचारलो. खरेंच लोक सुखी असतात, खरेंच त्या लोकांक कितें मेळोंक जाय आसलें ते उदकाच्या आजपर्यंत 7 वर्सां मेळ्ळे. सगळ्या घरान लायट आसा, जेवपाक साधना, प्रत्येक भुरगो कामाक लागला, कितें पर्यंत लोकांक कितें मेळ्ळें? शेतकरी आणि बहुजन समाजाच्या समस्यांना केंद्रस्थानी ठेवून पुरोगामी विचारांची मांडणी केली आणि महाराष्ट्रातील स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली. जनतेने त्यांना महात्मा ही उपाधी बहाल केली होती. पण आज परिस्थिती अशी आहे की ही जी आपली दैवता आपण मानतो, म्हणजे शाहू महाराज, फुले, आंबेडकर किंवा शिवाजी महाराज, आज या सर्व लोकांनी हेही बघितलंय की काही केलं तरी ह्या व्यक्ती आपल्या मनातून जात नाही. ऑटो ओनर्स जे फोंड्याचे आसात 35 to 45 ऑटो ओनर्स रुग्नगरान आयिल्ले तेंचे आमी फेलिसिटेशन म्हणून तांकां आमी थर्मो फ्लास्क दिल्ले आसात. तेंचे जी सर्वीस बेस्ट सर्वीस तेंच्यांनी ऑलमोस्ट 25 years to 35 years आमच्या फोंडेकारांक दिली. सो आमी तेंचे एप्रिसिएशन केले. हांव रिक्षाचो वेव्हारीक धंदो करता. म्हाका आतां 25-30 वर्सां जाय केली ऑलमोस्ट. हांव धंदो करून तेजेरूच पोट करता. एक मनाचें समाधान वाटता की लोकांक हांव बरे भशेन पावन तेंची सेवा करता. सेवा करून तेंच्या हातीन म्हाका कितें मेळटा तितून म्हाजें पोट भरता. सगळ्या रिक्षावाल्यांनी आव्हान केलां, 50 लोक ते आसात की तांणी मॅक्झिमम बेगिनात बेगीन वॅक्सिनेशनाचो लाभ घेवचो. कारण आतां सरकारा वॅक्सिनेशन फ्री दिता. तें वॅक्सिनेशन राजीव कला मंदिर हांगाय चालू आसा, आयडीनीय चालू आसा. आणि 10 जाणांचो ग्रूप करून जरी ते गेले तरी तांचे बेगीन काम जातले, तांचो वेळ वाया